Page 3, Dev आमचो बाप, A6, page 3, A6. Dev आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, Dev आमचो बाप, तूं म्हजी पय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तोंकी, आमी सगळीं एक, देवा उतर आयकता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोंकी एक, देवा उतर आयकता तेन्ना, आमी एक, जेजू वस्तोंकी एक, देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय, जेजू आमचो बाप, आनी आमी एक, जेजू वस्तोंकी, आमी सगळीं एक. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान तुमकां सगल्यांक वांटो घेवच्याक. आमी जाणो कशे भाशेन हें कोवीड आतां वाडत आसा, गोंयांत चड जालेलें आसा. गोंयांत सदांच म्हण हितूं बरें आसलेलें, पूण आतां चड लोक इतलो दुयेंस जालोलो आसा की खूब आमची भाव भयणां मोडटात पर्यंत. आमी सगळ्यां पासत मागया आनी बागेवन फ्रांसीस शेवेर आमचे पासत मागता. तर ह्या ताच्या मागण्याक लागून आमी धीर आनी आदार आनी घोटाय घेवया. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी देसांव आसात ती आमी आतां देवा बापाक विठोवया. आयज 25th वेडिंग एनिवर्सरी, 25 वर्सां वता सिल्वर जुबली. अगस्तीन आनी नातालिना तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागया. त्याच प्रमाणे रोशन आनी फेलिटा डिमेलो ही आपले काजाराचो दीस मनयतात. 26th वेडिंग एनिवर्सरी जावन आसा पेद्रो आनी रोमाना वाज. 50th वेडिंग एनिवर्सरी डॉक्टर पेद्रो आनी इवोना ब्रावो द कोस्टा. 23rd वेडिंग एनिवर्सरी फ्रेडरिक आनी जेनिफर बॉर्जेस. उमेश आनी रिंबिया हांचे आयज काजाराचो दीस. दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी मागता जेडन आगियर आनी ताचो बर्थडे आयज. कार्मिना लोबो गोन्साल्वीस हिचे आतां दुसरी मरणाचें वरोस. तर आमी तिचे पासत आनी तिचे कुटुंबा पासत मागया. आनी आमचो बाब आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करता ताचेय पासत आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाची भुरगीं आनी सगळीं जाणां बरीं, पूण सट करून आमच्या तोंडांतल्यान, उतरांतल्यान, कुन्यांतल्यान वायट भायर सोदता आनी मागीर आमी दुखान पडटा, दुसऱ्यांकूय दुखयता. तर ह्याका लागून आमी देवाचें बोगसणें मागया आनी सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गिन्याव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांचांक वार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोती विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पुदेता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. ससनाचे देवा, आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून अमोर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. सिरिये आनी सिलिसिया थावन पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोथ नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय भावार्थाक वेंग मारलोली जुदेव बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत भावार्थी भाव भयणी ताचे बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतोल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय गिरीक म्हणून सगळीं जाणो आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसल्याक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी थाराव घेतलोले. ताची खबर तांणी ताका दिली आनी ते पालोवंक जाय म्हणून सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस ताची संख्या वाडून गेली. देवाचें उतर आजियेन परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केली. म्हणटोच मिसियेंतल्यान भोंवून ते त्रोसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासेदोनियेचे एक मनीस थंय उबो आसलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदोबस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हणून आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक थालयो पेट आनंदान. सगळीं म्हणुया. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक तालयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सरात, संतोषान यात देवा मुखार. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक तालयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक तालयो पेट आनंदान. तो गवळी आमी ताचे शेळयो मैपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार ये, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक तालयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरता. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. सगळे प्रितुमे सर्वेस्पराक तालयो पेट आनंदान. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
तुमी पुनर्जीवन जाल्यान म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचें जावन दी तुमचे ओत्रेक. थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसला आसा. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय, जशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास दवरात. ताणीन म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणीन म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखानी तुका क्रिस्ता. आमी सगळीं हांगसर आसा तितलीं जेजून आमकां वेंचून काडल्या आनी ताका लागून आमी हांगसर येता. तुमी घरां आसात तीं सगळीं जाणां आनी ह्या मिसान आतां वांटो घेतात तीं तुमकां सगल्यांक आनी हेरांकूय वेंचून काडलेलीं आसात. आमी कशे भशेन जेजू सोबें आमचें जिवीत सादता काय प्रत्येक जाण जाणत. आमी जितली आमच्या पिरायेन वाडटा तितली आमची जाणवाय वाडोंक लागता. कित्याक देव आमकां सदांच सगळे उडापे कोत्ता, पूण ते आमकां त्या त्या वेळार त्या त्या पिरायेर समजना. पूण मागीर थोडे अणभव घडले की ना तातूंतल्यान मागीर आमकां समजणी ओदीक येवंक लागता. कित्याक आमी मागीर मनन करूंक लागता, चिंतप करूंक लागता आनी हे भाशेन आमच्या मनांत जाणवा येता. भयणीनो आनी भावनो, आमी तर जेजूचे खरे पाटलावदार जाल्यार जशे भाशेन जेजूक घडलें, कोण तो? देवाचो पूत. आनी तो आमचे सारको जालो. जशे भाशेन देवान मनशाक रचलोलो जेजू सोबेंच, होच जेजू आतां आमचे कुडींत येवन कशें आमचें जिवीत जिवंक जाय तें ताणें दाखयलेलें आसा. आनी हेरां जीं ते भाशेन जियेना तीं मागीर पिडापीड दिवंक लागतलीं. अशें घडोवंक लागलें की ना तेन्ना आमी काळजीदार जावंक जाय. कित्याक लागून? कित्याक जेजू आमचें सोबें आसा आनी जेजू आमचें सोबें आमचें जिवीत जियेता आनी तो आमी कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमकां सुचयतलो. तर भिरांत ना, भिरांत आसूंक फावना. भिरांत आसतली पूण ती रोखडीच जेजू सोबें दवरली की ना, तातूंतली आमी स्वतंत्र जालीं की ना, मागीर ताचो पवित्र आत्मो आमचे भितर आमची चिंतनां घडून हाडटलो आनी त्या प्रमाणे घडून हाडलीं की ना आमचे मदें शांती येतली आनी एक म्हणून तूं घटाय येतली, ज्या प्रमाणे आमी दुसऱ्यांक समजून घेतले आनी समजून घेतल्या उपरांत तांचे पासत आमी आमचें जिवीत पुऱ्यान वारोवंक तयार आसतले. काल आमकां जेजून सांगलां, जो कोण म्हजो मोग कोत्ता आनी म्हज्या मोगांत आसा तो म्हजे भाशेन दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत वारोयतलो. आनी हाचे परस व्हडलो मोग ना. ते भाशेन आमी जेजू जावंक लागतले. आमी दुसऱ्या पासत सो खुशेन आमचें जिवीत तांचे पासत दितले. आमी कितें कोत्ता, दुसरी सारकीं जियेना जालीं की ना मागीर आमकां राग येता. कित्याक ती सारकीं जियेना म्हणून. अशें जावंक जाय तें. ती जेजूची वाट न्हय. जेजूची वाट ही दुसरी, ज्या प्रमाणे तो समजून घेता
असलें जिवीत जिवपाक ताणें आमकां घोटाय दिलेली आसा. आनी हें आमी पळयता कशे भशेन शिश्य आतां पावलू आनी बार्नबास ते सगळ्या जाग्यांचेर वेता. आनी कशे वेतात? आपणाचे वस्तूंकी न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान. पवित्र आत्मो सांगता आतां तुमी बिथिनियाक वचो नाकात, तुमी मॅसेडोनियाक वचात. बरें, हें तांकां दिश्टी पडटा आनी ते मागीर ते भशेन करतात. दुसरेशी ते तिमोथाक आतां आमी जाणो आयकलेलें आसा, पावलू सुनोत करपाक नासलोलो. तो म्हणटालो हें सारकें न्हय, पूण थिंचोले ते जुद्यो लोक ताका कशें म्हणून पोतकोत्तेले, तो जुद्यो ओ नोय जुद्यो, मिस्तीस आसा तो, ताचो बायल ग्रेक. म्हणून तो कितें कोत्ता, हो निर्णय घेता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हें तो कोत्ता. मागीर ताकाय सुनोत करूंक लायता आनी ताका ते मागीर सगळे जाण पोतकोरतात ह्या कारणाक लागून. म्हणून त्या वेळार आमकां ती जाणवाय बुद्धी देवान दिवची म्हणून आमी सदांच मागण्यांत रावया. आयज मागदलीन कानोसाची तिणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें. ती व्हडल्या गराब्यांतली, पूण तिणें सगळ्या गरिबां पासत आपलें जिवीत वारयलें. ह्या चेडवांक भुरग्यांक तिणें खूब बरेंपण दाखोवन तांची प्रगती करूंक ती वावुरली. तेच भाशेन तिच्यो सिस्टरी आतां कितल्योशे हजारांनी 4,000 अशें म्हणटात सगळ्या संवसाराक पसरलेलें आसा. बरो वावर कोत्तात. जेजूक एकवटोन सगळो केलो म्हणटच तो फळदायक जाता. तर आमी तांचे पासतूय मागया आनी आमी सगळीं जाणां ह्या दिसांनी अदीक आनी गोट रावया, जेजू सोबे रावया. आनी तो आमी जिवी आसो ओमेली आमी केन्नाच भिवंक फावना. आमी जेजू सोबे सदांच आसतले हांव आनी सदांच आसा. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी आमी ह्या वेळार जेजूक एकवटोन आमचो वेळ सारया. आनी हे परी सारलो म्हणटच सगळ्यां पासून आमी मागया. चड करून बाब स्नेडन ताकाय देवान राखल्या आनी सांबाळल्या पुरो म्हणून. सोरपोतेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, कितलोचो गोंदळ जायत वेता ह्या कोविडाक लागून. वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा, बाकीचे उपाय कोत्ता, पूण भिरांत अदीक वाडलेली आसा. हें सगळें आमी तुजे स्वाधीन कोत्ता. सायबा, तूं राख आनी सांबाळ आमकां. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Page 34, C14, देणी आमची. देणी आमची बेटोंग आता, आमची खालसा तातून घालता, आमची मोना तोकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थोन म्हाका. गोवाउदो हातवाराता, दाकांचो रोसो मोर पिता, आमचे सुख दुख सोर्बेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद कोता. आमचो उदो मोदोलतलो, जेजूची कुर्तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे कांचातलो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पण मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा,
तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालचिंतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें बरजोडी तुमकां मोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती बागयोन जुजे बागयोन दोरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपतीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सगळी आमची मागणी तेसा आमी मनांत आनी काळजांत दवरया. कित्याक जेजू आमकां आपल्या पवित्रपणान भाग दिता आनी बापाय कडेन मागून जें आमकां गरजेचें तें सगळें फाव करता. तर आमच्या सगळ्या भावा भयणी पासून मागया जी कोविडान तोडफोडटात,
काळची कितली दुयेंस आसा तोरीची दुयेंसांय बी तांचे मदें आसात. ह्या सगल्यांक आमच्या काळजानूय धरून आनी ह्या मिसाची देसां आसात ती मनांत आनी काळजान धरून बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक पडले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक आनी हांगसर हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D10 Ekat Sundian, page 52, D10. Ekat Sundian, amka vanto, dori kutskun, mami sanya, Jesu chikun, ami sugli, Jesu mostok, ami sande, ikuts bivon, soglyang amka, Jesu vanta, apleroko, eka jivan, amka bota, priti mokan, kalza zota. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोळ्याळेन तुवें आमची सोडवण केली तो दोळ्याळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आतां कोवीड चड वाडत गेल्लेलें आसा. सगल्याक आतां भिरांत उप्रासलेली आसा. लोक नको कितें करपाक पळयतो पूण एक म्हणजे सोल्युशन आसा, आमी भितरूच रावंक जाय. भायर गेलीं जाल्यार तें रोखडेंच सगल्याक आतां आसा. ताका लागून मातशी आमी काळजी घेवंक जाय.
तर हाका लागून आमकांय हें बरें दिसना पूण आमकांय तें करचें पडटा. आतां फाल्यां मिसां आमी तिनूच घेतल्या पूण मिसाक तुमच्यान येवंक जावचें ना, कित्याक नाजाल्यार तें आमकां घोडयेक वायट जाय. देव म्हणून तो आमकां सांबाळटा पूण आमी काळजी घेवंक जाय म्हणटात न्हय, ताका लागून सकाळीं 6 पवित्र भोजवण आसतली, 7 आनी 8 आमचे भाशेन मिसां आनी 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. 10:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतालें तें आसचें ना. तर आमी ही तिनूच मिसां घेतल्या. सोमारा दिसतान मिसां हे भाशेन पवित्र भोजवण आमी 5 घेतल्या, 6 इंग्लीश भाशेन मीस आनी 7 एकूच मीस आसतलें. 8 मीस जी तेसां आसात ती आमी 7 घेतल्या. तर हे भाशेन आमची मांडावळ आसतली ह्या फुडल्या सुमाराक, कित्याक आतां स्ट्रिक्ट लॉकडावन करतले म्हणून सांगलेलें आसा. तर ताका लागून आमी आदी फुडेंच तुमकां कळयता. पूण तुमच्यान आमच्या ऑफिशियल यूट्यूबाचेर मिसान भाग घेवंक जाता. तुमी खूब जाणां घेतात, हांगसरूच न्हय पूण सगळ्या संवसाराक. तर तुमचे पासत आमी आमची मिसां भेटयतले, तुमचे पासत मागतले आनी तुमी आमचे पासत मागात, कित्याक आमकां सगळ्या जाणांक बागेवन फ्रांसीस शेवेर सांबाळटा, राखता आनी आमी ताचे कडेन विनंती करीत रावया एकामेका पासत. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोर पुदेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोस्तान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. T56 तुझ्या गोपान माये. T56 तुझ्या गोपान माये आमकां मागून देवो. तुझ्या गोपान माये आमकां मागून देवो. मुर्गितोनी साठी सगळो विस्वास दवरून एका ताल्यान माये